जे आपले जे सिवर आसा ते स्ट्रॉंग वॉटर ड्रेन्स आसा पळय आमच्यो त्या ड्रेन्सांनी ते सोडटा आनी त्यो मागीर सायपे लेकान पावता थंय त्या लोकांक फार्मींग करपाक मेळना आनी सगळ्यो वॉटर बॉडीज आसा त्यो पोल्यूट जाता. ताका लागून हायकोर्टान एक डिटेल्ड डायरेक्शन्स दिल्ले आनी त्या प्रमाणे आमी एक कमिटी केल्या. एक इम्पॉर्टंट आशिल्लें म्हणजे आमी एक 287 लोकांक आयडेंटिफाय केल्ले जे नोटिसीस आमी इश्यू केल्ले जे डोमेस्टीक आनी कमर्शियल सिवरेज हातून ड्रेन्सांनी सोडटाले तांकां आमी नोटिसी इश्यू केल्या. तांचे कडेन आमकां रिप्लाय आयल्या. तो रिप्लाय आमी PWDक धाडला आनी PWDक आमी सांगला की तुमी वचून इन्स्पेक्ट करून ह्या लोकांक कनेक्शन दिवपाक मेळटा काय मेळना हें पळया आनी आमकां कळया. तांकां वॉटर कनेक्शन जे जे लोकां कडेन आसा तांकां सिवरेज घेवप हे कंपल्सरी. फायन तांकां कितें आसा जे वॉटर चार्जीस येता पळय तातूंत तांकां 25% फायन घालपाची इन एडिशन टू वॉटर चार्जीस फॉर फर्स्ट 3 months आनी जरी तरी ते घेना जाल्यार नेक्स्ट 3 months तांकां 50% हायक करून हे करपाचे आनी जर तरी ते घेना जाल्यार तांचे वॉटर कनेक्शन डिस्कनेक्ट करपाक तांच्यांनी नोटीस दिवपाक. कोर्टाचें कितें येता जाल्यार मडगांवचो आमदार मिटींग आसता कमिटी आसता आपूण एक कमिटी म्हण फॉर्म करता आनी तो मॉनिटर करता म्हणटा. पूण इनस्पायट ऑफ दॅट हे नालांतल्यान जे सिवरेज फ्लो जाता स्पेशली हांव सांगता जो ESI हॉस्पिटलांतल्यान येता त्या नालांतल्यान कित्याक रिड्यूस जायना काय म्हणून. सो रायट फ्रॉम मालवाड आखे एरिया सायड सिवरेज इंटू फ्लो जाता तें सामकें कन्फर्म जाता.